प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 14वा विसवोर. वोड 1 ते 12 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणेन आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, जोआन बातिस्त हो तो मेलेल्यांतलो जिवंत जाला. हे पासत ताचे वरवीं ओचोरयां जाता. तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें करतूक सारकें न्हय. अशें जोआन बातिस्तान हेरोदीक सांगलेलें देखून हेरोदायस म्हणलोल्या आपले भाव फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोडानूच जोआन बातिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बोनकोडीन घाल्लो. तो ताका जिवीशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जोआवाक प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसाक हेरोदायसाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशाल जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बासायली. आपल्या आवयचे शिकवणे प्रमाणे तिणें मागलें, एका ताटांत आंगा आनी आतां म्हाका जोआन बातिस्ताचे शीस घालून दी. राजा खोती बरीच जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलेल्यांचे बिदेक पडून ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोणकोणींत जोआचे शीस कापले. ताची तोकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपल्या आवयशी व्हेली. जोआचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जोआन बातिस्ताचें मरण जाता. आनी बाबणीनो, आमी चोत्रायन आयचें देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आमकां कळोन येता की जोआन बातिस्ताक हेरोद पादशान बोणकुणीन घातलेलो. आनी कित्याक काय ताका बोणकुणीन घातलेलो? कित्याक हेरोद पादशाय आपल्या भावाचे बायले हेरोद्यासा बरोबर संबंद दवरलेलो. म्हणजे तो एक काजारी मनीस आसलो, पूण ताणें आपली बायल सोडलेली आनी आतां आपल्या भावाचे बायले बरोबर तो आतां जियेतलो, म्हणजे ताणें संबंद दवरलेलो. आनी जोआन बातिस्तान हेरोद पादशाक सांगलेलें की हें जें तूं कोत्ताय सारकें न्हय. हें तूं कोत्ताय तें पातक कोत्ताय. तूं एक राजा, तूं जुदेवाचो मनीस, तूं खरेपणी जुदेव जाल्यार तुज्यान हें काम करूंक जायना. तूं पातक्यान जियेताय. आनी बाबणीनो, जेन्ना हेरोद पादशान ताका सोबे माजार जोआन बातिस्तान सोबे माजार हेरोद पादशाक सांगलें आनी हेरोद्यासाक कळ्ळें, दोगांय तांकां इतलो अपमान जालो की आतां हेरोद पादशान हेरोदाचें आयकोन जोआन बातिस्ताक बोणकोणीन घातलेलो. आनी बाबणीनो, जोआन बातिस्त देवान धाडलेलो जोआन बातिस्ताक देवाचें उतर परगट करपाक, आख्खी पोरजा एके भाशेन तयार करपाक, जेजूचें उतर आयकोपाक. आनी जोआन बातिस्त कोणाकूच भिरांत धरिनासलो. तो आयिल्लो सोत सांगपाक, तो आयिल्लो देवाचें उतर सांगपाक. म्हणून ज्या भशेन तो लोकांक सांगतलो, जे भशेन तो फारिजियांक सांगतलो, जो भशेन याज्ञिकाक सांगतलो, जो भशेन तो सिपायांक सांगतलो, तेच भाशेन जेन्ना ताणें आयकलें की हेरोद पादशाक असलो पातकान जियेता, ताणें हेरोद पादशाक पासून सांगलें, तूं कोत्ताय तें सारकें न्हय. आनी ताका लागून आतां जोआन बातिस्ताक त्रास पडले, ताका आतां बोणकुणीन घातलो. आनी बाबणीनो, अशें आमी आयकता की जेन्ना तो बोणकुणीन आहलो, एक दीस जेन्ना हेरोद पादशाचो जल्माचो दीस आहलो, हेरोदासाची धूव म्हणजे हेरोद पादशाच्या भावाची बायलेची धूव, ती आतां हेरोद पादशाच्या जल्माच्या दिसा बरी नाचता. आनी हेरोद पादशा इतलो खुशाल जाता की ह्या चलयेक सांगता, हांव तुका कितेंय दिवपाक तयार आहा, म्हजी राजवडकी पासून दिवपाक तयार आहा. आनी ती वेता आपल्या आवयक विचारता. आनी आवय म्हणटा, ह्या वेळार ताटार म्हाका
जुआंव बातिस्ताचें शीस जाय म्हणजे ताची तकली जाय आनी भाव भयणीनो त्या वेळार हेरोद पातशाय दुखी बरीच जाता कित्याक तो चिंतीत आसलो की तो आतां जुआंव बातिस्ताक मरण हाडटलो म्हणून पूण ताणें सगळे सोबे माजार सांगलेलें म्हणून आतां तो हुकूम दिता आनी ते जुआंव बातिस्ताचें शीस कापतात तातार हाडटा आनी त्या चलयेक दिता आनी जुआंव बातिस्ताचें मरण जाता भाव भयणीनो आयज आमी चोत्रायन आयचें शिवोर्तमान आयकत जाल्यार आमी पळयता जुआंव बातिस्त एक खरो प्रवादी आसलो खरो देवाचो मनीस आसलो तो एका हेज्या भाशेन आयच्या जिवितान आयच्या भाशेन इग्रोज मातेन आमचे जे यादनीक आसात आनी जे शिकयतात इतले पॉलिटिशियना भाशेन ते कितें कितें म्हणपाक भियेतात म्हणटात आमी म्हणीत जाल्यार कोण कितें म्हणटलो कोण आमचेर राड येतलो कोण डिग्रोचे घेवचो ना कोण आतां पॉलिटिशियन आमच्या फाटल्यान लागतलो कित्याक हांवें सांगलां म्हणून पूण भाव भयणीनो देवा वचीर आमी कितें सत्य सांगपाक गरजेचें जेन्ना कितें चलता आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाण कितें चूक घडटा आमी आमचें तोंड उक्तें करून आमी तांकां सांगपाक गरजेचें ज्या भाशेन आमी जेन्ना इगोर्ज मातेन आमी पळयता की लोक पातकान बुटा कितलो लोक काजारी जिवीत जियेना काजारीची साक्रामेंट तोडटा आनी मागीर आमी कितें करता त्या सोमोन आमी पोत्तून जोडपाक आमी कसलेंच करिना आमी तें सोमोन तोडटा आमी तांकां म्हणना पूण देवाच्या राज्यान काजारचें सोमोन काजाराचो साक्रामेंट तोडूंक जायना आमी चिंतूंक जाय काजार जावचे पयलीं ओ लग्न करचे पयलीं आमी खरेपणी तयार आसा लग्न करपाक खरेपणी ह्या दादल्या बरोबर ह्या बायले बरोबर आमी लग्न करपाक तयार आसूंक जाय खरेपणी आमी तांकां आमी जितले भाशेन आमी ह्या संवसारान आसा पर्यंत आमी हो साक्रामेंट जोडला तो आमी जोडटले हांव जाय पूण भाव भयणीनो आयज ज्या भाशेन संवसार चलता त्या भाशेन आमी चलता आमी आमचो साक्रामेंट जोडिना आमचो साक्रामेंटा प्रमाणे चलना आनी कितल्यो वस्तू घडटात पूण कोणूच सांगिना आमी जेन्ना कोणाची काजाराच्या जिवितान कसलो आमी तांकां एनॉल्मेंट दिता तांकां डिवोर्स करपाक दिता पूण भाव भयणीनो जोडटेच्या दिसा आमकां जाबाब दिवचो पडटलो आमी काजार जावचे पयलीं तांचे बरोबर उलोवन तांकां सजमणी दिवन तांकां खरेपणी ते तांचे जे उजवाड ना तो तांच्या मनान काडूंक तो काडूंक आनी तांकां सजमूंक हें गरजेचें आनी तेज्या उपरांत हें घडत जाल्यार तांकां सजमणी दिवपाक कशे भाशेन सोंसणीकायेन जिवंक जाय मोगान जिवंक जाय कित्याक हो साक्रामेंट म्हणून आमच्यान तोडूंक जाय ही सजमणी दिवपाक गरजेची आमकां जायना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय कोण ही सजमणी आसा तांचे कडेन धाडून तांकां सजमणी घेवन पूण भाव भयणीनो आमी आमच्याच चिंतना प्रमाणे आमी चलता आनी आतां देवाचो राग देवाचो क्रोध आमचेर येवपाचो आसा कित्याक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी लोकांक खोशी करता ज्या भाशेन जुआंव बातिस्तान लोकांक खोशी करूंक ना ताणें राजा पातशाक खोशी करूंक ना पूण ताणें स्वत सांगलें आनी ताका मरण फावो जालें पूण आयज भाव भयणीनो तो सर्गीचें राज आनी सर्गीचें सूख भोगूंक तयार जाता कित्याक ताणें ह्या संवसारांत स्वतान तो जियेलो आयज भाव भयणीनो आमी स्वतान जियोवपाक देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया खरेपणी आमच्या जिवाची भिरांत दवरिनासतना जें सत्य सांगूंक आमी आयज फुडें सरोया खरेपणी जेजूचे पाटलादार म्हणून आमी देवाच्या स्वतान जियोया देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोया आनी दुसऱ्यांक जी ही बरी खबर दिवंक जाय ती आमी दिवपाक आयज आमी दुसऱ्यांकूय दिवया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता